राज्यात फाटले कांय दीस जाले कुडकुड्याची थंडी पडपाक लागल्या। सकाळ फुडें दाट धुक्याचे ल्हार पातळिल्ले दिश्टी पडटा। हवेत आर्द्रतेचें प्रमाण वाडपाक लागला। आर्द्रतेचें प्रमाण 90% पावलां। राज्यात शिंयाचे दीस सुरू जाल्यात। फाटले कांय दिसा सावन राज्यातल्या कांय वाठारांत फांतोड्डेर कुडकुड्याची थंडी पडपाक लागल्या। जे वाठार घाटा लागसार आसात थंय चड प्रमाणात थंडसाण जाणवता। फाटल्या कांय दिसा सावन सगळीकडे दाट धुक्याचे ल्हार पातळिल्ले दिश्टी पडटा। हवेतल्या आर्द्रतेचें प्रमाण वाडून 90% पावलां। थंडी आनी हवामान बदलाक लागून लोकांमदीं ताप, थंडी सारकिल्लीं व्हायरल दुयेंसां वाडपाक लागल्यात। हाका लागून लोकांनी आपल्या भलायकेची काळजी घेवप गरजेची आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।